आज आमचे मदीं विजय सरदेसाय आसात. विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष. सद्याक जे गोंयचें राजकारण आसा तें पळयल्यार विजय सरदेसाय आनी फातर्डा हांच्या मदींच घुंवता अशें काय दिसता. कारण काल काँग्रेसीन तांकां एक्सपेक्ट आशिल्ले ज्यो 2 सिटां ते काणकोण आनी सांतांद्र दिवंक ना, ताच्या फाटल्यान तांचे जगदीश भोबे हो सांतांद्रेचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताणें गोवा फॉरवर्ड सोडून तृणमूल काँग्रेसीक प्रवेश घेतलो. दुसरी गजाल म्हणजे विजय सरदेसायच्या अगेन्स्ट तृणमूल आतां लुईजीन फालेर हांकां उबो करपाक सोदता. सो एकूणच जर पळयलें जाल्यार विजय हे कितें दिसता की फातोर्ड्यात इतलें कॉन्सन्ट्रेशन कित्याक अशें दिसता तुका? फातोर्डा कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटा तें तुजो प्रश्नाचें उत्तर बेजिकली लुईजनाक टीएमसीन म्हज्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट फील्ड केला अशें म्हणून, आनी फातोर्डा सडनली इज बिकम द हेडलायन. ताजे खातीर ब्रिंगींग फातोर्डा इन फोकस अकॉर्डिंग वी हॅव टू थँक द तृणमूल. फातोर्डा मतदारसंघात खूब वस्तू बऱ्यो जाल्ल्यो आहा. ह्या 5 वर्सांत फातोर्डा फेस ऑफ फातोर्डा इज चेंज. सो ब्रिंगींग फातोर्डा इन फोकस इज अ गुड थिंग वीच दे हॅव डन. आतां लुईजीन बाबाक तांणी नॉमिनेट केला अशें म्हणून न्यूज आयल्या. दुसरे 2 वर्तमानपत्रांनी अशें आयलां की ताजेर तो व्हडलो खूश ना आनी ताजेर तो परतो विचार करूंक सोदता म्हणून, ताजो कन्सेंट इज पेंडींग म्हणून. आतां सिन्स देर इज कन्फ्युजन ऑन दीस इशू, म्हाका ताजेर चड उलोवपाचें ना, पूण एक अशें आसा की जर तातूंत कितेंय तथ्य आहा की तो कॅन्डिडेट आसा जाल्यार एक क्लियर जाता की तृणमूल काँग्रेसीचो एजेंडा फातोर्डान येवपाचो, नॉन बीजेपी वोट स्प्लीट करून बीजेपीक फायदो करपाचो. कित्याक कोणूच उलयना की लुईजीन फालेर येवन हांगा जिखतलो म्हणून. उलयता की म्हाका कितलो त्रास तो करूंक शकता जिखपाक, हो प्रश्न आहा. म्हणटकर तृणमुलाचें कॉन्ट्रिब्युशन फातोर्डाच्या राजकारणांत इज टू बेनिफीट द बीजेपी. हें क्लियर आज लोकांक कळिल्लें आहा. आतां ताजेर फुडलो प्रश्न उप्रासता की ही बंगाली पार्टी इतले ताकतिकेन गोंयांत कित्याक आयली? वाय डीड इट कम रशिंग टू गोवा विथ वॉट एजेंडा? इज इट दीस एजेंडा? सो फॉर द नॅशनल ऑडियन्स एक तुमी एंटी बीजेपी स्टॅन्स दाखयतात, पूण एक्च्युअल एजेंडा तुमचो बीजेपीकूच बेनिफीट करपाचो आसा काय कितें, हो प्रश्न उप्रासता. आनी म्हाका दिसता गोंयची जनता एक सुसंस्कृत जनता, सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस जनता ही बरे खोलायेन हें आयकता पळयता कितें चल्लां तें. एक तृणमूल काँग्रेसीक आनी आयपॅकाक कळपाक जाय की आमी गोंयकार म्हणल्यार बंगाली न्ही म्हणून. ते थंय वचून कितें नाटकां केलीं आनी तांच्या कानान घालूंक जाता आसत. गोंयकारांक इतलें इजी कानान घालूंक जायना. आनी फातोर्डा मतदारसंघांत जाल्यार चड कठीण कानान घालपाक, कित्याक ही बीजेपीची टॅक्नीक मतां विभाजन करून, नॉन बीजेपी मतांचें विभाजन करून बीजेपीचो फायदो करून घेवप, हें आनी खंयचीच टॅक्टीक तांचे कडेन ना. ते काम करनात, ते नेगेटीव पॉलिटिक्स खेळटात. कामां सुरवात आशिल्लीं बंद उडयतात, सोसायट्याचेर सोल्युशन जावपाचें तें बंद उडयतात, जें कितें बरें जाता तें आडायतात. अशें करून पसून दुसरे लोक येवन दुसऱ्याच्या आदाराचेर ते कितले डिवायड करून आमकां कसो बेनिफीट जातलो हे विचारान ते फुडें सरतात. हे दीस इज द बँक्रप्सी ऑफ देअर पॉलिटिक्स. एंड पीपल ऑफ फातोर्डा आर वेल अवेर ऑफ दीस टॅक्टिक्स की जॉयंट वेंचर कॅन्डिडेट आसतात म्हणून. हें 2012य तांणी पळयलां, 2017य पळयलां. सो हातूंत एक नविदाद कांय ना. फक्त वायट इतल्यान दिसता की एक असो व्हडलो गोंयकार जो राज्यसभेक नॉमिनेट जाता तो आपलें नांव वापरूंक दिता हें करपाक, आनी दिता जाल्यार हें कोणाच्या फायद्याचें. तातूंत आनी खूब प्रश्न येता, पूण म्हाका ताजेर आतां उलोवपाचें ना, कित्याक तें कन्फर्म जावनी मागीर ताजेर उलोवया. कालचीच गजाल की काँग्रेस तुमचे अलायन्स पार्टनर, तुमी मागताले की तुमकां 5 सिटां दियात म्हणून. तुमकां आतां मेरेन फकत 2 सिटां दिल्ली आसात. तुमी ज्या 2 सिटाचेर हें केल्लो काणकोण आनी सांतांद्रे ती तुमकां दिवंक ना. हे पळयल्यार कितें अलायन्स तुमचे सारके बरें ज्या तरेन हें जावपाक जाय, कितें फुडें वचपाक जाय तशें वता वचना, कितें दिसता? पळय, जे सीट काल आमचे काणकोण आनी सांतांद्रे ताणें आमकां दिवंक ना, हें दिवंक ना म्हणून आमकां बरें दिसूंक ना. आनीक
हें तांणी कित्याक दिवंक ना आनी हें कोणाक फायद्याचें जातलें हाजेर विचार जावंक जाय. पूण एट द सेम टायम आमी ह्या एलायन्सान कित्याक आयले, आमी काँग्रेसीक सिनियर पार्टनर म्हणून कित्याक कन्सिडर जाले, कित्याक आमकां अशें दिसता की एकवट जावन एक टीम गोवा जावन हो BJPचो व्हायरस गोंयच्यान मुक्त जावंक जाय, गोंयकार ह्या व्हायरसाच्यान मुक्त जावंक जाय. हो आमचो हेतू आसा 2022. आमचो हेतू पर्संटेज वाडोवपाचो ना, आमचो हेतू नगा खातीर रावप, नांवा खातीर कॉन्टेस्ट करप, फक्त पर्संटेज वाडोवपाचो हो ना. आमचो हेतू आसा सीट जिखप आनी सरकार नवो घडोवप, नॉन BJP सरकार. हे आमचो मुद्दो आहा. आतां सीट आमकां दिवंक ना आनी सीट आमी ज्यो मागल्या तो उरल्या त्या लिस्टान. सो हाजेर फायनल स्टेटमेंट हाजेर दिवंक मेळना आतां मेरेन. हावेवर फक्त सिटां खातीरूच आमी अलायन्स करूंक ना, आनी दुसरे एक्सपेक्टेशनां आसात. फॉर एग्जाम्पल अशें आहा की म्हादय साल्वार जावंक जाय, गोंयाक कोणें म्हादय उरपाक जाय, कर्नाटका कडेन ती विकूंक जायना, मोले म्हणटा ते सेव जावंक जाय, मागीर मायनींग परतें सुरवात जावंक जाय, स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो मेळूंक जाय आनी तातूंत प्राधान्य तांकां आसूंक जाय. हे खूब इश्यूज आहा. दीज आर पॉलिसी इश्यूज which the manifesto will spell out of the Congress as well as ours. So I think this is also the larger picture that we have to look at. So although we are disappointed with what has happened, for our claim not being honored or commitment not being kept, we still have to look at the larger picture and do some sacrifices for the sake of Goa. अशें हांव मताचो आहा at the moment. आतां एक आहा की कोणूच चड ओवर कॉन्फिडंट जावंक जायना. ओवर कॉन्फिडन्सान जर BJPक फायदो जाता जाल्यार सगळी स्ट्रॅटजीच चुकता. हें कोणाकूय कळटलें, आंध्रे मनशाक कळटलें. सो ओवर कॉन्फिडन्स कोणाकूय दिसलें तर की BJPचे लोक विटल्या, हे एक ओपोजिशन पार्टी, मेन ओपोजिशन पार्टी म्हणून तांणी काम केलां म्हणून विटल्या म्हणून, अशें तें ना. ते विटपा खातीर खूब कारणां आसा, इन्क्लुडींग दुसरे पक्षांनी कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें. फॉर एग्जाम्पल म्हजो पक्ष धाकटो पक्ष आसत पूण वी आर अ रिजनलिस्टीक पार्टी. ही रिजनलिस्टीक पार्टी म्हणटा ती फक्त BJPक वोकली एसेंब्लीन आमी ओपोज करूंक ना, आमी तांकां कोर्टान व्हेल्या, कोर्टान व्हरून तांकां एक्सपोज केल्ले आहा. सो वी हॅव टेकन इट टू द फायनल पॉयंट की आमी सारकें लास्ट पॉयंट मेरेन आमी तांकां एक्सपोज करीत आहा. आनी ताजे खातीर एक बिल्डअप पब्लीक ओपिनियन जालां जे BJPचे आज विरुद्ध आहा. सो कोणाकूच दिसूंक जायना की टाळी एक हातान मारूंक जाता म्हणून, टाळी मारपाक 2 हात जाय पडटा. सो म्हाका दिसता हें तांणी तकलेन धरूंक जाय, विसरूंक जाय. एक अशें दिसता की तुवें म्हणलां की काँग्रेस इज युअर बिग ब्रदर, बट इट डजंट लुक्स लायक दॅट काँग्रेस इज एक्टिंग लायक दॅट. काँग्रेसी कडेन एक हें आशिल्लें की सुरवातेक एक 2-3 म्हयन्या पयलींचें सिच्युएशन पळयल्लें सगळें जर सारकें केलें 25 ते 26 सीट इजिली येवपाक शकताले. कित्याक लागून अशें स्कॅटर्ड टायप पॉलिटिक्स जालें अशें दिसता तुका? आनी सद्याचे स्थितीक हेच जर आसल्यार तुमी खरेंच BJPक डिफीट करपाक शकताले काय कितें? होय एक प्रश्न. हो प्रश्न तुवें म्हाका खरो घालप न्ही, तुवें ऑन द कॉन्ट्ररी म्हाका असो प्रश्न घालप की तूं इतलो ओगी कसो आहा काय म्हणून. हांवें जें काँग्रेसीक आदार करपाक आनी BJPक एक्सपोज करपाक जें कितें करूंक जाय तें आमी केल्लें आहा. आमी आमचो सायडीन कमिटमेंट सगळो राखिल्लो आहा. आतां गॅर सुरवात जावपाचेंच आहा. सो आमी BJPक ओडोवंक शकचे ना म्हणप हे मोमेंटाक चूक. कित्याक कितेंय जालें जाल्यार गोंय साल्वार करपा खातीर गोंयकारांनी हो व्हायरसा कडच्यान मुक्ती घेवचीच पडटली ह्या वर्साक, आनी हे 60वें वर्स म्हणजे मुक्तीचें. सो म्हाका दिसता एक नवो स्ट्रगल, एक नवें एक संघर्श करून BJPक घरा धाडप हें गरजेचें. तें म्हणटना आमी खुबदां म्हणटात की आमकां जाय गोंयकारवादी सरकार, आमकां नाका सावंतवाडी सरकार. आतां सावंतवाडी म्हणटकर कोणें पयर आक्षेप घेतलो की सावंत नांवाचेर आमकां कांय आक्षेप ना, सावंत नांवाक आमी टार्गेट करनात, आमचो कॅन्डिडेट एक सावंत आहा. पूण प्रॉपर्टी सावंत जे आहा तांकां वी हॅव टू कॉल देम आउट. कित्याक जे मनशांनी आपली संपत्ती वाडयल्या, आपूण मायन ओनर जाल्या,
आनी गोंयकारांक भिकेक लायल्या. तांकां जर आमी घरा धाडनात जाल्यार आमी आमचे खंय तरी घुसपलां आनी आमचे गोंयकारांचें कितें तरी चुकलां अशें म्हाका दिसता. खंयचोच गोंयकार तो हिंदू आसूं, क्रिस्तांव आसूं, मुसलमान आसूं, BJP समर्थक आसूं आनी BJPचे ओपोजीट आसूं, कोणाकूच पार्शियलिटी जावंक ना म्हारगायेची. BJP समर्थकाकूय म्हारगाय बुजल्या आनी आमी जे कॉन्त्र आहा तांकांय बुजल्या. सो BJPचे समर्थकांक कसलो डिस्कावंट मेळूंक ना म्हारगायेचेर, वो ते हिंदू म्हणून तांकां डिस्कावंट मेळूंक ना हे आज लोक उलोवंक लागल्या. तांकां नोकऱ्यो तांचे फुडले पिळगेक विकती घेवच्यो पडल्या. त्यो नोकऱ्यो तांकां इलेक्शनाक मतां दिवची म्हणून फुकट दिवंक ना, नोकऱ्यो विकल्या हे सरकारान. म्हणल्यार फुडले पिळगेचो फुडार काबार केल्लो आहा. अशें सरकाराक आमी आमचे भितर झगडून जर परतो येवपाक दिलो जाल्यार आमी राजकारणांत कित्याक आसात हाजेरूच प्रस्न उप्रासता. आनी तो म्हाका हे स्टेजीचेर उप्रासपाचो ना. म्हाका दिसता आमी फुडें वचपाक जाय. आमचो नारोच असो आहा की चल या फुडें, जालें तें जालें, फाल्यां आदलें सगळें सोडून एक टार्गेट धरून फुडें वचपाची गरज आहा. तें वचपाक आमी काँग्रेसी बरोबर आसा. तुजो स्वताचोच पक्ष सद्याक दळमळीत जालो काय दिसता पळोवपाक. तुजो किरण कानोडकार गेलो, जयेश गेलो, ताच्या फाटल्यान काल जगदीश गेलो. हे जर सगळें पळयलें, डोंट यू थिंक दिस इज अ सेटबॅक फॉर युअर गोवा फॉरवर्ड एज वेल एज द टीम गोवा जी म्हणून तुवें जो कॉन्सेप्ट काडिल्लो ताका हो सेटबॅक असो दिसना तुका? BJPंतल्यान मायकल लोबो गेलो, काल्लूस आल्मेदा गेलो, हो तो झांटियो गेलो, कोण गेलो ना. तुवें 3 नांवां सांगलें, हांवें तुका 3 नांवां BJPची सांगलीं. काँग्रेसींतल्यान लुईजीन गेलो, मागीर कोण रे तो रवी नाईक गेलो, रेजिनाल्ड गेलो, परतो आयलो. अशें म्हळ्यार खंयच्या पक्षांतल्यान वचून हे बरें व्हडलीं नांवां. BJPन ती नांवां सांगलीं तुका, काँग्रेसीन ती नांवां सांगलीं. आमचे पार्टींतल्यान गेले. आमच्या पार्टींतल्यान कित्याक गेले? दे हॅव बीन पोच्ड बाय हूम? पोच्ड बाय बिगर प्लेयर्स वीथ बिगर रिसोर्सीस. चड पयशे घेवन आयिल्ले पक्ष ताकतिकेन आपले मेंबर वाडोवंक सोदतात आनी लिडर वाडोवंक सोदतात. ते करतना तांचो खंयचोच एजेंडा आनी गोंयकारांचे फायदो, गोंयकारपण बी कोणाक लागना. ते येतात आपले नंबर वाडोवपाक, पर्संटेज वाडोवपाक आनी मोदीक 2024 ऑल्टरनेटीव म्हणून जावपाक. तांकां गोंयकारांचें पडूंक ना, तांकां कोणाचें पडूंक ना. अशे परिस्थितीन आमचे लिडर 2 जाण बळी पडले. एक लूज तूत आशिल्लो म्हणून सांगिल्लें, तो थंय गेलो चिंतून की BJPचे वोट इंटॅक्ट आसतले, आपले थोडे घालून आपूण जिखतलो म्हणून. जयेश साळगांवकार थंय परतें जाल्लें. थंय BJPंतलोच मनीस भायर सरला आनी आपल्या बरोबर बहुसंख्य BJP समर्थकांक घेवन काँग्रेसीन आयिल्लो. आनी काँग्रेसीचोय थंय बेज थोडी आसा, ती आनी ही घेवन, आनी जांकां दिसता की हो गद्दार म्हणून, ते सगळें जर पिक्चर पळयलें जाल्यार तें ताका व्हडलें बऱ्याक पडचें ना. किरण कानोडकार कित्याक गेला? तो बेटर प्रॉस्पेक्ट्साक गेलो आसतलो हें आज आमी म्हणूंक जाता, कित्याक तो आज प्रेजिडेंट जालो, हांगा तो वर्कींग प्रेजिडेंट आसलो. सो ताका प्रमोशन मेळिल्लें आहा. सो फॉर अ प्रमोशन ही मस्ट हॅव गॉन. आतां इलेक्शनाक ताका कितलो फायदो जातलो हे पक्षान रावन हें फक्त टायम सांगतलो, ताजेर आमी आज उलोवन फायदो ना. तिसरो तुवें सांगलो जगदीश बोबे. आतां जगदीश बोबे कॅन्डिडेट एस्पिरंट आशिल्लो, खूब काम फुडें गेल्लें. जेन्ना रिफ्यूज जालें, नॉर्मली हें सगळ्या कडेन जाता. इलेक्शनाचे पयलीं सगळ्या पक्षांनी हें तूं पळयतलो. जेन्ना लिस्ट येतलें तेन्ना तुवें पळयलां मायकल लोबो काँग्रेसीन आयलो. काँग्रेसींतले 3 मेजर म्हणजे मेन लिडर आशिल्ले ते मतदारसंघांतले ते TMCन गेले. सो वॅक्यूम जेन्ना जाता एक कडेन तेन्ना तो वॅक्यूम भरपाक दुसरो कोण तरी भितर सरता. सो हो मुवमेंट टू एंड फ्रो, हें जे ट्रॅफीक आसता, वन वे ट्रॅफीक नासता, हें बोथ सायड्स ट्रॅफीक आसता. हें इलेक्शनाचे पयलीं आमी पळयताच, हातूंत व्हडली नविदाद ना. फक्त म्हाका वायट दिसता तें इतलेंच की जे मनशांक आमी मनीस केले, ज्या मनशांक आमी हुद्द्यार हाडले, कोण नाशिल्ले ते मनीस थंय वचून खंयचे गेल्या, थंय वचून तांकां कितें कसलो वॅल्यू आसतलो आनी कितें जातलें हाजेर तांणी सारको विचार करूंक ना आनी तांणी पावल मारलां. हाजे खातीर तांचे खातीर म्हाका वायट दिसता. आनी म्हाकाय अशें एक दिसता की आमी हें इतलें तांकां वयर करून कितें म्हळ्यार बेजिकली आमी केलें तें चूक जाली काय,
आनी खंयच्या मनशाक वयर काडूंक जाय आशिल्लो काय हो प्रश्न येता. तातूंत पश्चाताप जाता. पूण आज टायम पश्चातापाचो न्ही. आज आमी असले सगळे वादळ फेस करून फुडें वचपाक जाय. फुडें वचपाक आमची तयारी आहा. सद्याची जे सिच्युएशन आसा तातूंत तुका कितें दिसता? BJP वतली गेली जाल्यार अल्टरनेटीव म्हणून आनी कोण येतलो फुडें येतलो? सरकार कोणाचो जातलो? तुका कितें दिसता? पळय BJP गोंयान लोकांक नाका हें लोकूच म्हणनात आनी खंयची सर्वेच म्हणना. ही BJPच म्हणटा. नाजाल्यार BJPन दुसऱ्या पक्षान रेडी आशिल्ले उमेदवार हांकां स्मगल करून आपल्या पार्टीन कित्याक हाडले? BJPन MGचे उमेदवार व्हेले, काँग्रेसींतले उमेदवार व्हेले, इंडिपेंडंट उमेदवार व्हेलो, गोवा फॉरवर्डांतले उमेदवार व्हेले. खंयच्या पक्षांतले तांणी व्हरूंक ना सांग तूं म्हाका. सो BJP हॅज एक्चुअली कमिटेड डिफॅक्शन बिफोर इलेक्शन. म्हणून म्हाका दिसता हो हायकोर्टान पसून डिसिजन घेवपाचें केलां फेब्रुवारीच्या पयल्या आठवड्याक एक प्रेसिडंट उरचो म्हणून की डिफॅक्शन आफ्टर इलेक्शन जाता ताका एक कायदो आसचो म्हणून कशें जावप तें म्हाका दिसता गरजेचें. पूण BJP ताजे फुडें गेली. BJP हॅज डन डिफॅक्शन बिफोर इलेक्शन. इलेक्शनाक वचचे पयलींच लोक डिफॅक्ट जावपाक लागले. कशें जावपाक लागले? जेन्ना बहुसंख्य जनता जेन्ना म्हणटा BJP नाका तेन्ना लोकप्रतिनिधी आशिल्ले लिडर हांकां दिसूंक लागली BJP जाय. हें अशें मिसमॅच कित्याक जालें? मिसमॅच फकत दोन कारणां खातीर जावंक शकता. एक कसलो तरी भंय म्हळ्यार अंडर फियर, अंडर प्रेशर. दुसरो पैशे, ल्युअर ऑफ समथींग की हें बाबा पटलो घे आनी हे सायडीन उडी मार. कितें पूण भंय काय पयशे? दोनूय आसूं शकता. इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑर कूड बी आयदर ऑर. हांव काय वचूंक ना खंय. सो म्हाका देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी नोईंग इट फर्स्ट हँड. पूण जे थोडे गेल्यात तांचो जर तूं बरो भशेन विचार केलो तर यू कॅनॉट जस्ट जस्टिफाय वाय दे हॅव जम्प्ड. पूण ही वस्त जाल्या ही कित्याक जाल्या आनी ही BJPन करूंक कित्याक दिल्या? BJP इज द लार्जस्ट पार्टी इन इंडिया टुडे. नॉट ओन्ली इन इंडिया, दे से इन द वर्ल्ड. तुका दिसता हे पार्टीन सर्वे करूंक ना? ह्या पार्टीन 100% सर्वे केल्लो आहा. आनी तांकां अशें कळ्ळां की हो एक्सिडेंटल मुख्यमंत्री आमकां फुडें व्हरून एक्सिडेंट करतलोच. सो तांणी अशें चिंतलां की बाबा जाता तितल्या लोकांक उखलून हाडचें हांगा पयलींच आनी कमी पडले जाल्यार मागीर उखलून हाडटले आमी. कित्याक मागीर उखलून हाडपाक तांणी ऑलरेडी तांचो रिकॉर्ड दाखयल्लो आहा. तांणी एक नवो रिकॉर्ड केला गोंयान की इलेक्शनाच्या पयलींच डिफॅक्शनां केली. हें कित्याक केली? ही केली कित्याक दे आर एन अनपॉप्युलर गव्हर्मेंट. वन ऑफ द मोस्ट अनपॉप्युलर गव्हर्मेंट्स इन पोस्ट लिबरेशन हिस्ट्री इज दीस प्रॉपर्टी सावंड्स गव्हर्मेंट. हें एक जाल्लें. ताजे खातीर म्हाका दिसता की कितेंय तुवें उखल्लें, कशेंय तुवें होलसेल रिटेल डील केल्यो लोकप्रतिनिधी आनी लिडरां बरोबर, लोक म्हणटा ते लोकशायेन सगळ्यांत सुप्रीम. आनी लोक हे आमचे सुसंस्कृत सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस जनता. ही जनता जर हें चॅक करूंक शकली ना वो स्ट्रॅटेजिकली मत मारूंक शकली ना जाल्यार हेच जनतेचो फुडार धोक्यान आहा. म्हळ्यार गोंयकार फोंडान पडपाचो आहा जर BJP ह्या टायमार हांगा गोंयच्यान पयस जाली ना जाल्यार. आनी गोंयकार जर चूक करता जाल्यार गोंयकाराचोच फुडार धोक्यान आहा. हें गोंयकारांनी चिंतून बरे भशेन आपलें पावल स्थितीदान मारचें पडटलें. आनी हें मारपाक खंयचे एलायन्स इज बेस्ट सुटेड टू डिफीट द BJP हें चिंतून तांणी मत मारचें पडटा. आनी तें एलायन्स आज जें दिसता तें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एलायन्स जें आहा लुक्स टू बी द ओनली एलायन्स वीच इज इन बेस्ट प्लेस्ड टू डिफीट द BJP. सो म्हाका दिसता की लोक ह्या एलायन्साक सपोर्ट करतले. हे असले विजय सरदेसाय. इतले सध्या गोंयांत सगळे राजकीय घडामोडी चल्ल्यात, राजकीय घुसपागोंदळ चल्ला. तरी आसतना विजय सरदेसाय हांकां एक होप आसा, तांकां एक आशा आसा की ते म्हणटात की काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड होच एक कंबायन असो आसा की फुडें गोंयकाराक बरें सरकार दिवपाक शकतले. आनी तांकां आशा आसा की गोंयचे लोक ह्या अलायन्सा बरोबर रावतले. देव बरें करूं विजय. बेस्ट ऑफ लक.